नमस्कार, गोमंतक टुडे बुलेटिनान येवकार हांव संजना काणेकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। विरोधी पक्षफुडारान आपयले बसकेक गोवा फॉरवर्ड आनी आरजीच्या आमदारांनी मारली दाणी। ऑपोजिशन एकठांय म्हणपी आतां गेले खंय, लोकांक पडला प्रश्न। विधानसभा अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर राजधानी पणजेंत जाली एनडीएची बसका। मंत्री आमदारांचे प्रश्न तशेंच हेर धोरणात्मक निर्णयाचेर जाली चर्चा। दिवचले संविधान बचाव अभियाना वेळार आपल्याचेर जाल्ल्या आरोपांत ना तथ्य। बाबू कवळेकार टीसीपी मंत्री आसतना कारापूर जमनीचें जाल्लें रुपांतरण, सांगता विजय सरदेसाय। शाळांनी उच्च शिक्षण अभ्यासक्रमांत एआयचो जातलो आस्पाव। उद्देग आनी शिक्षणीक संस्थांच्या सहकार्यान एआय मुखार व्हरपा खातीर समर्पित मंडळ करतले स्थापन। मुख्यमंत्री सावंताची माहिती। खेळा संघटना मैदानांची करिनात देखरेख। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचो आरोप। मैदान वापरचे पयलीं खेळा संघटनांक प्राधिकरणांक दिवचे पडटले लेखी। मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी। 20-30 मळबांत घालयल्या उपरांत शुभांशु शुक्ला सयत 4 एस्ट्रोनॉट परते धर्तरेचेर। सुमार 23 वरांच्या प्रवासा उपरांत ड्रॅगन अंतराळ यानाचे कॅलिफोर्नियाच्या दर्या देगेर जाले लँड। आता खबरो विस्तारांत। विरोधी पक्षफुडारी युरी आलेमावन आपयल्या विरोधी आमदाराचे बसकेक गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय आनी आरजीपीच्या विरेश बोरकारान हजेरी लायली ना। हाचे वेळान युनायटेड ऑपोजिशन म्हूण सदांच विधानसभेंत आवाज काडपी विरोधकां मदीं फूट पडला काय कितें असो प्रश्न निर्माण जाता। विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर सरकारा आड व्यूहरचना करपा खातीर युरीन विरोधी आमदारांची बसका आपयली। मंगळारा मंत्रालयात जाल्ले हे बसकेक काँग्रेसीचे 3 आमदार आनी आपाचे 2 आमदार सोडल्यार हेरांनी मात हे बसकेक हाजेरी लावंक ना। गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय आनी आरजीच्या विरेश बोरकारान हे बसकेक व्हडलेशें म्हत्व दिवंक ना। ताका लागून सदांच युनायटेड ऑपोजिशन म्हूण विधानसभेत आवाज काडपी विरोधकां मदीं फूट पडले काय कितें असो प्रश्न निर्माण जाता। As you know, my role is to coordinate. I do not want to differentiate and create more. I know you want something spicy, but it is the last that you'll get a spicy cup of mug from me at this junction today. The message had gone to everyone. The message was that we are going to discuss the upcoming session and whether a particular political party has come or a political party has not come. I believe, as Venzi has said, the legislative wing, we are 7 of us. We have in the past made sure that this administrative failed government should be put on the mat. आमी ऑपोजिशन आसून तुम्ही जाणात आमचे फायल्स पास करपाक, आमचे डेव्हलपमेंट करपाक आमी झगडटात। रुलिंगान आसून आनी तुमचें काम जायना तेन्ना रस्ते, उदकाचे, क्रायम, ड्रग्स सगळे तेंचे A to Z कोलॅप्स आसता। ते कुशात जाले। लास्ट टायम आमगे मार्चान सेशन जालां तेन्ना हांवें लास्ट डे पासून सांगलेलो सीएमाक, तो म्हणटालो टायम मुगे टायम एक्सीड जालो म्हणून। हांवें तेन्ना हांव सांगलो इन द फ्लोर ऑफ द हावज हांवें म्हणलो आमी ऑपोजिशन आनी आमकां थोडो टायम मेळटा, तुमगे रुलींग तुमगे सगळे खुश आसपा जाय। कित्याक ते उलयतात ते तुका उबरावन प्रेज करपाचें आनी कांय ना। उलयतात म्हण जाल्यार ते खुश नात, तेंगे काम जायना, डेव्हलपमेंट जायना, ते सगळे काडून सोदतात थिंगा। सो हे सगळे आमी मांडून स्ट्रॅटेजायज केलें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। विधानसभा अधिवेशनाची फाटभुंयेर एनडीएची बसका जाली। हे बसकेंत अधिवेशनांतले प्रश्न आनी विधेयकांचेर चर्चा जाली। मंत्री आनी आमदारांनी आपले प्रश्न घातल्यात काय ना, तशेंच आनीक खंयचे धोरणात्मक निर्णय घेवपा विशीं चर्चा जाली। खाजगी थाराव घालपाक अजूनय 2 दिसांचो वेळ आसा। एकंदर अधिवेशना पयलींचे पूर्वतयारेचो नियाळ म्हूण आयची बसका आशिल्ली। विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाक 22 तारखेच्यान सुरवात जाता। हे फाटभुंयेर एनडीएची बसका जाली।
हे बसकेक भाजपाचे आमदार तसेच मंत्री हाजीर आशिल्ले। ते भायर सरकारा वांगडा आघाडीत आशिल्लो कुठ्ठाळेचो आमदार आतोन वाज आणि दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेट्टी यांनी बसकेक हजेरी लायिल्ली। आमचे अलायन्स पार्टनर त्यांच्या बरोबर मिटींग आशिल्ली, सगळे आमदार आणि मंत्री, सो दॅट असेंब्लीच्या संदर्भातले कामकाज एकंदर सगळे कडेन डिस्कस करपा खातीर मंत्र्यांनी आपली बिलां सगळी घातल्या काय ना, किंवा आनी कितें जर पॉलिसी डिसिजन आमकां डिक्लेअर करपाक जाय त्याच्या संदर्भात डिस्कशन जालें। इवन दो जे क्वेश्चन्स आन्सर घातल्या किंवा प्रायवेट रेजोल्युशन अजुनूय 2 दीस उरल्या घालपाचें ताच्या संदर्भात इन डिटेलान डिस्कशन आशिल्लें। एकंदर असेंब्लीच्या संदर्भातली पूर्व तयारी करपा खातीरच आयची आमचे अलायन्स पार्टनर यांच्या बरोबर आशिल्ले डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आतोन वाज हे आयच्या मिटिंगेक हजर आशिल्ले, तो इतकें सगळें डिस्कशन आशिल्लें। पार्टीची एक प्रक्रिया आसा, त्या प्रक्रियेचो भाग हो काल कोर कमिटीची मिटींग जाली आणि आयज सगळ्या आमदारांची, मंत्र्यांची आणि पार्टीच्या बरोबरचे अलायन्स पार्टनर आसा तांची सगळ्यांची बसका इंडिपेंडंट एमएलए जी आसा। फाल्यां येणारी विधानसभेच्या निमतान भितर सगळ्यांनी कशें आपले विशय जे आसात ते वेवस्थीतपणे मांडप आनी ते आमी देशा खातीर आसा, आमी गोंयच्या खातीर आसा, गोंयच्या जनते खातीर आसा आणि विधानसभा ही अशी एक प्लॅटफॉर्म आसा ज्याच्या हातून भितर आमदारांनी आपले विशय वेवस्थीत मांडून जनतेच्यो जे समस्या आसात त्यो सोडोवच्यो आसतात। नॉर्मली गोंयान भितर कितें आसता, काही गजाली आमदारांचेर येतात पण ते ऑफिसर्स असतात, IAS ऑफिसर असतात, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर्स असतात, त्या अनेक गजालींनी भितर केन्ना केन्ना ह्या आमदाराक सुद्दां खबर नासता खंयची गजाल कशी जाल्ली आसा, खंयच्या कोणाक परमिशन कशें दिल्लें आसता, सगळे गजाली कितें कळपा इतले जितले आमचे कडेन प्रत्येक आमदार तितलो हें आसना। सगळे प्रत्येक पयलीं पासून आतां पर्यंत प्रश्नाच्या माध्यमांतल्यान तांकां तें कळटा, उत्तर कळटा की अरे हें अमकें जालां, तें तमकें जालां, काय कारण किंवा चुकीचे पद्दतीन जालां। त्या आमदारांनी वेवस्थीतपणे ते विशय विधानसभेन मांडून लोकांचे प्रश्न आसा ते सोडोवपा खातीर तांकां काही कोणाची कितें इन्क्वायरी, कितें मार्गदर्शन आणि सगळें आसा आणि ग्रूप मॅनेजमेंट जो कसो करप हाजेर आसा। कितें न्हू सगळ्यांचे एमएलएचे कितें प्रॉब्लम आसता न्हू, कस्टडीचे अशें ते प्रॉब्लम डिस्कस जाले आनी असेंब्लीचेर बाबतींत कितें डिस्कशन उलोवप जालां, सगळ्यांनी सांगलां अशें कितें कितें आपले प्रॉब्लम सांगले। दुसरे वटेन मंत्रिमंडळ फेरबदलाविशीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामूक विचारल्यार तो सांगता फेरबदल अधिवेशना उपरांत जातलो खंय। आयकात दामूचें म्हणणें। अनेक विषय आसात मंत्रिमंडळ विधानसभा सगळे मागीर फेरबदल सगळे विधानसभा पयलीं सगळी जावनी म्हणून सगळे रावल्यात विधानसभा त्या दिसा पयले पासून सांगलां आमी जातलें तांचे सगळ्यांचो एकंदर तांचोय सगळो आढावो आसा तो सगळे आमी घेतले, कारण शेवटी कितलो आमदार लोकां खातीर कितलो एक्टीव आसा आनी तो कसो पर्यंत आसा, हे सगळे गजाली आसात त्यो ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान आमकां कळटले। आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे काही हे आसतले पदाधिकारी आसतले तेय बीन ह्या विधानसभेच्या काळान भितर सगळ्यांचे बाकी सगळे गजाली आसा त्यो सगळ्यो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। दिवचले संविधान बचाव अभियाना वेळार आपल्याचेर जाल्ल्या आरोपांत कांयच तथ्य ना। बाबू कवळेकार टीसीपी मंत्री आसतना कारापूर जमनीचें रुपांतरण जाल्लें अशें आमदार विजय सरदेसायान स्पश्ट केलां। भाजप आनी ताच्या वांगडी पक्षांनी ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करची अशें आव्हान विजयान दिलां। माझे गव्हर्नमेंटा कडेन रिक्वेस्ट आसा की ते आणि हे केन्ना सेटलमेंट 17 to 39 माझ्या अंदाजान विजय सरदेसाय जेन्ना म्हाका दिसता हेजेर आसलो तेन्ना केला आसतलें तेणें केले 5 लाख स्क्वेअर मिटर तेन्ना तेणी थंयसर सेटलमेंट धोरणान केल्लें आहा। दिवचले जाल्ल्या काँग्रेसीच्या संविधान बचाव अभियाना वेळार एकल्यान विजय सरदेसायच्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात 5 लाख चौखण मीटर जमनीचें रुपांतरण जाल्ल्याची कागाळ केल्ली। उपरांत कार्यावळींतलो होच व्हिडिओ बरोच व्हायरल जाल्लो। मात हे विशीं विजयाक विचारल्यार विजय सांगता ह्या आरोपांत कांयच तथ्य ना। कारापूर जमनीचें रुपांतरण बाबू कवळेकार टीसीपी मंत्री आसतना जाल्लें, असले आरोप करून आपल्याची बदनामी करपाचो यत्न चालू आसा अशें विजय सांगता। काँग्रेसीचो जो संविधान बचाव जे ते मिटिंग्यो करतात ते दिवचले एक मिटिंगेन एक कोण उबो रावन उलयता आनी तो म्हणटा आपले सायडींतली 5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन हांव मंत्री आसतना कन्वर्ट जाली आनी थंयच्यान उदक येतालें आनी उदक बंद जालें, झर आशिल्ली अशें म्हणून तो उलयता तें आयकूंक येता। सो हांवें म्हजें जें कितें हांवें पास केलां आनी जें कितें केलां तें सगळें म्हजे कडेन डॉक्युमेंटेड आहा। हांवें 1 स्क्वेअर मिटर जमीन थंय कन्वर्ट करूंक ना आनी ही जमनीचे कारापूर म्हणजे त्या गांवांत दिवचले तालुक्यान ही जमीन आहा।
आमी इन्क्वायरी केली आनी इन्क्वायरीचेर आमकां अशें कळटा की ही जमीन कन्वर्ट करपाक एप्लिकेशन टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान 2021 आयिल्लें म्हणून हांव मंत्रीक जुलय 2019 हांव मंत्री ना म्हाका 2019 जुलयान काडला. सो ही जी जमीन जे ते उलयतात दी सर्वे नंबर 113/3 and 114/3 ऑफ कारापूर इन बिचोली तालुका आनीक सर्वे नंबर 104/4 कारापूर ही एप्लिकेशनूच आयला 2021 जेन्ना आतांचो बीजेपीचो व्हायस प्रेसिडेंट बाबू कवळेकर मंत्री आशिल्लो. सो हे हांव इतल्या खातीर क्लॅरिफाय करता कित्याक काँग्रेसचे आयकतना बरे किटकिटताले. सो तांकां हे रिप्लाय म्हजी आनी तांकां तांच्यान जर जाता जाल्यार तांणी तो प्रश्न घालचो आनी आन्सर घेवची. आन्सर येतलें कोणाच्या वेळार कितें जाल्लें तें. ओगीच असले कोणाक बोकड्यान घालून लोकांची नांव पेड्यार करून भिवू नाकात सोदू नाकात. आनी बीजेपी जी मजा काडटा की बाबा हेच इंडिया अलायन्स म्हणटे आतां जोडूंक लागले म्हणून. गौरांग मळकर्णेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. स्टार्टअप्स आनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सा खातीर AI केंद्र स्थापन करपाचो उद्देश आसा. शाळा आनी उच्च शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमांत AI सुरू करतले. उद्देग आनी शैक्षणिक संस्थांच्या सहकार्यान AI मुखार व्हरपा खातीर समर्पीत मंडळ स्थापन करतले अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलां. तशेंच राज्य सरकार AI आधारीत व्हॉट्सएप चॅटबॉट सुरू करतले अशें मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. गोंयांत स्टार्टअप्स आनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स खातीर AI केंद्र स्थापन करपाचे उद्देश आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. AI उपक्रमाचो शिक्षणीक अभ्यासक्रमांत आस्पाव करतले. तशेंच AI मुखार व्हरपा खातीर उद्देग आनी शिक्षणीक संस्थांच्या सहकार्यान मंडळ स्थापन करतले अशें मुख्यमंत्र्यान हे वेळार सांगले. गोवा AI मिशन 2027 विशीं घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत मुख्यमंत्री उलयतालो. गोंय राज्य हे तशें पळोवंक वचत जरी लोक फक्त टुरिस्टीक स्टेट म्हणून वळखताले ते इन फ्युचर स्टार्टअप आनी AI हाच्या बाबतीतूय गोंयांत खूब मेजर काम जावपाक जाय. ताची सुरवात ही आयच्यान जाली म्हणपाक काय हरकत ना. म्हणजे आमी जेका म्हणटा की फ्युचर रेडी स्टुडंट्स आसपाक जाय ताच्या खातीर म्हणजे इंडस्ट्री आनी अकाडमिया जी आसा हांकां एका प्लॅटफॉर्माचेर हाडपा खातीर स्टार्ट फ्रॉम द इंजिनियरींग स्टुडंट्स करता आसतना इतकेच न्ही तर एट अ स्कूल लेवल सुद्दां AI इंट्रोड्यूस कशा पद्दतीन करपाचो हे ह्या कावन्सिलाच्या मार्फत ठरयल्ले वतले. आनी आमी आज म्हणजे गोवा AI मिशन सुरू करता आसतना ताच्या खातीर जी कावन्सील बॉडी फॉर्म करता त्या AI कावन्सील बॉडीचेर म्हणजे स्वता हांव आसत रोहन खंवटे जर आसतलेच बट इंडस्ट्रीतले बिग पार्टनर्स दोज आर इन द AI सेक्टर्स हांकां ह्या कावन्सिलाचेर घेवपाचे सरकारान थारायला जेणे करून इन फ्युचर अशा पद्दतीच्यो वेरियस AI रिलेटेड गोष्टी ज्यो आसा म्हणजे इन अ गव्हर्नन्स आसतले किंवा आमी जेका म्हणटा एड्युकेशन सेक्टरांत आसतले म्हणजे फ्युचरांत भुरग्यां खातीर इन इनिशियल स्टेज पासूनच AI इंट्रोड्यूस स्टुडंट लेवलाचेर करप. त्याच्या खातीर इन फ्युचर इंडस्ट्रीच्या मदीं AI हो कंपल्सरी उरतलो हे दिसपाक लागलेले आसा. आमी गोवा AI कावन्सील जाता तितके बेगीन फॉर्म करून गोवा AI मिशन 2027 हे जे आसा हे लॉन्च करपाक शकता. गोंय सरकार AI आधारीत व्हॉट्सएप चॅटबॉट सुरू करतले. ह्या चॅटबॉटाक लागून लोकांक व्हॉट्सएपा वरवीं प्रमाणपत्रां तशेंच हेर कागदपत्रां मेळप सोपें जातलें अशें मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. स्ट्रॉंग फोकस ऑफ गोवा AI मिशन 2027 सांगपाक खूब आनंद जाता की गोवा ऑनलायन सर्व्हिस आमी 2017 सुरू केल्ली आनी ती तुमकां नेटार बाकीच्या हाजेर मेळटाली. आमी आतां रोखडेच आमी AI पावर्ड चॅटबॉट सुरवात करतले. तो मुख्यमंत्री ह्या दिसांनी एकदां इनॉग्रेट केले. त्या माध्यमांतल्यान जवळ जवळ 240 गव्हर्नमेंट सर्व्हिस तुमकां सादे व्हॉट्सएप सारकेल्या हाजेर चॅटबॉटाच्या माध्यमांतल्यान म्हणजे व्हॉट्सएपार मेळटल्यो. सुविधा ह्यो सरकारा कडेन सारक्यो लास्ट मनशा कडेन पावप हें जें आमचें धोरण आशिल्लें तातूंत मुख्यमंत्र्यान एक क्लियर सांगिल्लें की CSEs, VLEs being offline mode, गोवा ऑनलायन सर्व्हिस ऑल्सो हॅज टू इव्हॉल्व आनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वापरून चॅटबॉट सर्व्हिस चालू करून जवळ जवळ म्हणजे रेजिडेंस सर्टिफिकेट बी तुका मेलार वचच्या पेक्षा खंय बशिल्ल्या कडेन व्हॉट्सएपार गेलो रेजिडेंस मेळटली, डायव्हर्जन्स मेळटली, इन्कम मेळटली. ही सुविधा मेळटकर भुरग्याक तरुण पिढीक फुडार सारको बरो मेळचो हे ध्येय धरून जे मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें तें विजन वी आर कॅरिंग अहेड. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा आश्वेकर.
सरकारान दिल्ल्या मैदानांची खेळां संघटना कडल्यान देखरेख जायना हे नदरेक आयला। ह्यान फुडें विविध खेळां संघटनांक मैदान दिवचे पयलीं तांची देखरेख करतले अशें तांकां खेळां प्राधिकरणाक लेखी दिवची पडटली म्हूण मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगला। मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी खेळां संघटनांक आर्थीक अनुदानांचे वांटप केलें। सगळे जण जे हांगासर आसात त्यांनी अशा पद्धतीन आयडेंटिफाय करप पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत कितलेशेच ग्राउंड आसा, कितलेशेच आसात, थोडे तर एबंडन आसात म्हणजे तेजेर कांयच जायना, फक्त गोरवां चरता म्हणपाक काय अर्थ ह्या शब्दान चरता। बट ते ग्राउंड जेन्ना आमी म्हाका दिसता वेळी कॉन्स्टिट्युएन्सीन ग्राउंड बांदून दवरल्यार 10 वर्सां जाली। इन्फ्रास्ट्रक्चर येदो व्हडलो तेचो कंप्लीट जावन आसा, बट तेजो ज्या पद्दतीन यूज जावंक जाय त्या पद्दतीन जायना। हांव येता पळयता की बेस्ट ऑफ आमी इन क्रोर्स ऑफ रुपीज वी आर स्पेंडिंग। आमी त्या ग्राउंडाचेर जर कोट्यांनी रुपया मोडले आनी तो जर कोणूच उपयोग करिना जाल्यार ताजो कितें उपयोग आसा। म्हणून एसोसिएशनान इनिशिएटीव घेवची। पण एक गजाल आसा, गव्हर्मेंटाक जेन्ना जाय ताका दुसऱ्या यूज करपा खातीर तेन्ना तो गव्हर्मेंटाक बरोबर स्पेरिंग करता किंवा ताचे टर्म्स एंड कंडिशन सगळ्यांचे आसचे आनी तुमी बी तो मेंटेन करपा खातीर लागता ते थोडेशे कॉन्ट्रिब्यूट करून तो मेंटेनूय करतो। ओके, आज जवळपास आमी 31 एसोसिएशनाक म्हाका दिसता 50% ग्रांट्स दितात। कन्फ्युजन ना, 50% ग्रांट्स तुमच्या 31 एसोसिएशनांची मेळटा, उरलेली 50% ग्रांटूय बी आमी रोखडीच दिता, कारण तो पूर्ण बजेट पास जावंक ना तो कळपा खातीर। उरल्या कित्याक ती सांगता तुमी म्हणटले 50% कित्याक, 50% फक्त एकच खातीर बजेट आमचो ऑगस्टाचे असेंब्ली सेशन सोंपतले तेन्ना पास जातलो, म्हणून उरलेली ग्रांट जी आसा ती तेज्या उपरांत मागीर आमी ग्रांटी दिता। आमी एकंदर क्लबांक 22 क्लबांक मेळून जवळपास 27,84,000 दिता आणि हांका 2,14,13,950 हे आमी एसोसिएशनाक दिता, 27 लाख आमी क्लबांक दिता। शुभांशु शुक्ला हांचे सयत 4 एस्ट्रोनॉटांनी 20 दीस मळबांत घालेल्या उपरांत परते पृथ्वीचेर आयल्यात। सुमार 23 वरांच्या प्रवासा उपरांत ड्रॅगन अंतराळ यान 15 जुलयाक कॅलिफोर्नियाच्या दर्यादेगेर देंवले। हे 4 एस्ट्रोनॉट काल सांजेच्या 5:45 वरांचेर पृथ्वीचेर येवपाक भायर सरिल्ले। शुभांशु शुक्ला हांचे सयत 4 एस्ट्रोनॉट 20 दीस मळबांत घालेल्या उपरांत परते पृथ्वीचेर आयल्यात। अमेरिकन अंतराळ संस्था नासा आणि भारताची इस्रो हांचे मदीं जाल्ले कबलाती प्रमाण भारतीय हवाई दळाचे ग्रुप कॅप्टन शुभांशु शुक्ला हांची हे मोहिमे खातीर निवड जाल्ली। शुभांशु इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशनाक भेट दिवपी पयले जाल्यार स्पेसात वचपी दुसरे भारतीय आसात। 41 वर्सां पयलीं राकेश शर्मा हांणी 1984 वर्सा सोव्हिएत युनियनाच्या अंतराळ यानांतल्यान अंतराळ प्रवास केल्लो। शुभांशु हांचो अनुभव भारताच्या गगनयान मोहिमे वेळार उपेगात येतलो। ही भारताची पहिली मनीस आशिल्ली अंतराळ मोहीम आसतली। शुभांशु शुक्ला हे ऑक्सियम 4 मोहिमेचो भाग आशिल्ले। हे खातीर भारत सरकारान 548 कोटी रुपया मोडल्यात। ही एक खाजगी स्पेस मोहीम आशिल्ली। हातून अमेरिकन कंपनी ऑक्सियम, नासा, इस्रो आणि स्पेस एक्स हांची भागीदारी आशिल्ली। And we've got our pilot Shubhanshu Shukla as our second crew member exiting the spacecraft. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गोंयांतल्या टॅक्सीकारांच्या प्रश्नाविशीं IAS अधिकाऱ्यांक कांयच जाणीव ना। टॅक्सीकार तशेंच एग्रीगेटराचो अभ्यास करून मार्ग काडपा खातीर पक्षान 11 वांगड्यांची समिती निवड केल्या। ही समिती चर्चा करून मुख्यमंत्र्याक अहवाल सादर करतले म्हूण प्रदेशाध्यक्ष दामो नायक हांणी सांगलें। मंगळारा NDAची बसका जाले उपरांत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना प्रदेशाध्यक्ष दामो नायक उलयलो। सुटावे करपाक लागून त्या थंयच्या लोकप्रतिनिधीक भितर घेवन त्या टॅक्सीवाल्यांचे हे कितें आसा, प्रॉब्लेम्स कितें आसा, तांकां सरकारी अधिकारी केन्ना केन्ना काही वेळाचेर खंयची गॅजेट एप्लिकेशन्स आसात पळय एकल्याक हें करतात म्हणटकीर तातूंत तांकां कितें अडचणी आसा ह्यो अडचणी सगळे सुटावे करून एका प्लॅटफॉर्माचेर तांकां लोकांक एक बरी सेवा दिवपाक जाय जाल्यार तांकां येवपाक जाल्यार सगळ्यांनी एकठांय बसूंक जाय आनी त्या खातीर ती कमिटी की ते थंय डिस्कशन करतले। तातूंत भितर इवन ते वतले ऑन फिल्ड वतले, जाग्यार वतले आनी आमचे अनेक पदाधिकाऱ्याचे अनुभव आसात की केन्ना केन्नाय फोन मारले नंतर कोण तो टायमार येना, मागीर तो मदींच तो टोलाचे पयशे दी म्हणटा किंवा आनी हे सगळे लोकांक त्रास जावचे न्ही।
टुरिस्ट येतात तांकां त्रास जावचे न्ही. पूण हें सगळें करतना ह्या टॅक्सीवाले जे आसा तो आमचो खामो आसा ज्या पारंपारीकपणे आमचे बरोबर उबे रावल्या तांकां केन्ना त्रास जावपाक जायना. हे बारीक लोक सगळे तांचेरी तांचे आपल्या बाबड्यांचे पोट चलता आनी इतल्या वर्सांचो जनरेशन टू जनरेशन संवसार चलता. सो तांचे खातीर जर विचार करतले जाल्यार हें गरजेचें आशिल्लें म्हणून आमी ती कमिटीची डिसिजन कमिटी तुमकां रिपोर्ट दितली. कमिटी मुख्यमंत्र्याक रिपोर्ट दितली आनी एक कॉपी मागीर डेफिनेटली आमी ताचेर मागीर पळय. पण हितून आतां पार्टीन इंटरफियर जालें सरकारा कडेन हो हँडल करपाक जावना. सरकारच हँडल करतालो पण सरकारांतले जे ऑफिसर्स आसात IAS ऑफिसर्स आसात ते काही प्रमाणान थोडे भायले आसात तांकां अजून ते गोवा म्हणटा ते अजुनूय एक्झॅक्टली कितें तें कळुना. गोंय जर समजा आमी टॅक्सीवाल्याचे दृश्टीन आमी पळयत ना. आमी चिंतता कितें दिल्ली कशें आसा बेंगलोर कशें आसा मुंबय कशें आसा म्हणटकीर तांकां दिसता बाबडे टॅक्सीवाले भरपूर जोडटात म्हणून त्या बाबड्याचे अन्नाक पातीशीर आसता केन्ना केन्ना येता. हांगा एकदां जर भाडें घेवन जर समजा कोण तरी पयस गेलो ताका परत येवपाक भाडें मेळपाक मुंबय मेट्रो बेंगलोर हांगा आसा कितें हांगसरल्यान ड्रॉप करतकीर दुसरें मेळटा ते तिसरें मेळटा अशें आसा. आनी हांगसरलो लोक कसो आसा तो कश्टाळू लोक तो 24/7 काम करपाक तसो लोक न्ही आमचो. व्यवस्थीत काम करतलो सकाळ सांज रातचो आपले सगळे फॅमिलीक सांबाळून सगळें. म्हणून तर गोंयकार पण तितून जितें उरला आनी तांचे घरा बरी सुद्दां उरला. सो त्या दृश्टींतल्यान तो विशय आसा. कळंगूट पोलिसांनी खासा मोहीम राबोवन पर्यटकांक सतावपी टाउट्सांक अटक केली. ह्या मोहिमेंत कळंगूट पोलिसांनी 5 टाउट्सांक ताब्यांत घेतल्या. पर्यटकांक सतावपी टाउट्सांचेर कायदेशीर कारवाय करपा खातीर ही खासा मोहीम चालूच दवरतले अशें सुत्रांनी सांगलां. नमस्कार, आम्ही आसा सध्या कळंगूट पुलीस स्टेशनाचेर आनी हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे की कळंगूट पुलिसांनी एक स्पेशल ड्रायव्ह घेतिल्लो आसा. आमी पळयता की कळंगूट ते बागा हांगासर जळीमळी रस्त्याचेर तर आपल्या मोटरसायकलीचे जे टाउट्स आसा ते भोंवताना दिसण्यात येता. आनी जेन्ना खंयचो टुरिस्ट तांकां दिसता तांकां हे टाउट जे आसा हे आडयतात तांकां कसल्यो कसल्यो ऑफरी दाखयतात आनी तांकां लुटले वयता. ह्याच कारणाक लागून काल राती कळंगूट पुलिसांनी आपल्या पुराय टीमी वांगडा एक स्पेशल ड्रायव्ह कंडक्ट केलो. त्याच प्रमाणे एक नाईट पेट्रोलिंगूय कंडक्ट केली आनी नाईट पेट्रोलिंग आनी स्पेशल ड्रायव्ह कंडक्ट करता आसतना तेंच्यांनी 5 टाउट्सांक अरेस्ट केल्ले आसा. तांकां 5 टाउट्सांक सध्या कळंगूट पुलीस स्टेशनाचेर हाडिल्ले आसा आनी काही वेळात तांकां म्हापशेच्या मॅजिस्ट्रेटा फुडल्यान रिमांडा खातीर प्रोड्यूस केले वयतले. आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो कळंगूट PI परेश नायका कडल्यान. तेंच्यांनी आमकां अशें सांगलेलें आसा की हो जो स्पेशल नाईट पेट्रोलिंग तशेंच ड्रायव्ह जो आसा हो ह्यान फुडें असोच कंटिन्यू उरतलो आनी जे टाउट्स आसात तेंचेर खंय तरी लिगल एक्शन जे आसा हे कळंगूट पुलीस घेतले वयतले. अशीच अपडेट टाउट्सा बद्दल आमी तुमच्या फुड्यान दीत रावतले. तुमी गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर्स नेहा असोकीकर. कोमंदात सरकारी तशेंच खाजगी जमनीचेर बेकायदेशीर रितीन केल्ली बांदकामां नियमीत करपा खातीर येता ते विधानसभेंत विधेयक हाडपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा. खंयचो सरकार 50 घरां मोडून लोकांक बेघर करतलो काय म्हूण पंचायत मंत्री मॉविन कुदिनो विचारता. उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशांत लेगीत ह्या निर्णयात बदल करपाची संद आशिल्ल्याचें मॉविन सांगता. सेव्ह कोमुनिदाद सेव्ह गोवा बॅनरा खाला वट्टस 67 कोमुनिदादच्या अध्यक्षांनी कोमुनिदाद जमनीचेर आशिल्ली बेकायदेशीर घरां नियमीत करपा विशींच्या सरकाराच्या निर्णयाक विरोध केल्ल्याच्या फाटभुंयेर पंचायत मंत्री मॉविन कुदिनो पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांक जाप दितना तो कितें उलयलो ते आयकात. एवरीथिंग इज देयर इन पब्लीक डोमेन आनी कितें योग्य डिसिजन ते सरकार घेतले आनी मान्य चीफ मिनिस्टरांनी हेजेर स्टेटमेंट केल्लो आसा. एंड एवरीबडी नोज हेजे फुडें बिलां असेंब्लीन येयल्ली आनी ती कोर्टान सुद्दां चॅलेंज करून ती बिलां कॅन्सील करूना रेग्युलरायज करपाक. सो दीस इज नॉट समथींग न्यू वॉट इज बीइंग डन. एट वन टायम कंपोनंट ऑफ कोमदाद तेन्ना रेव्हन्यू मिनिस्टर आसतना सगळे एग्री जाल्ले रेग्युलायज करपाक. इट्स नॉट अ न्यू सब्जेक्ट. सो आय होप दे वील सी रिजन एंड दे वील अंडरस्टँड वॉट इट इज. म्हाका एकूच प्रश्न विचारपाक जाय जो हांव विचारता. इतले प्रमाणान आख्खे गोंयान घरां आसा. Can you demolish all the houses and put people on the road? Can it ever happen? म्हाका सांग. आनी कोर्टानूय डिसिजन दिला तशें हांवें सांगलां व्हेरी क्लियरली देर इज अ विंडो ऑफ ऑपॉर्च्युनिटी टू लिगलायज द हाऊसेस. तेणी सांगून हावसान सगळी मोड म्हूण. यू रीड द ऑर्डर कॅरफुली. दे हॅव लेफ्ट अ स्मॉल ऑपॉर्च्युनिटी इफ दे आर गोइंग टू बी रेग्युलरायज बाय
following due process of law and the procedure to be followed, it is allowed. So as simple as that. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फाटलो कितलोसो स्टेप जालो एसएजी फातोर्डा हांगच्या तायकोंडो प्रशिक्षण केंद्राचो कोच निवृत्त जाल्ल्यान कोचिंग क्लासी बंद आसात. हे विशीं तायकोंडो प्रशिक्षण केंद्रांत येवपी विद्यार्थ्यांचे पालकांनी भाजपाचे अध्यक्ष दामो नाईक हांची भेट घेतली. खाजगी कोच नेमून क्लासी घेवपाक परतून सुरवात करची म्हूण तांणी मागणी केल्या. हे विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करून प्रश्न सुटावो करपाचें आश्वासन भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामो नाईक हांणी दिलां. नेहरू स्टेडियमाचेर टायकोंडोची क्लास चलताली आणि ताजो कोच आसा तो अर्जुनान रिटायर जाला आणि आतां ती इट ऑलमोस्ट म्हाका दिसता स्टँड स्टील पोजिशन आसा, स्टॉप जाला. सो तांच्या पेरंट्साची सगळ्याची डिमांड आसले ते कंटिन्यू करा म्हणून क्लास. आणि सेकंडली इफ टायकोंडोचो कोच इज नॉट अवेलेबल जर कसं आसा जाल्यार बाकीचे ज्या तरेन ते बॅडमिंटन टीटी आणि हाजी जे क्लासीस चलतात त्या तरेचेर तांकां प्रायवेटली करपाक दिवचे आणि अकॉर्डिंगली कितें रेवेन्यू आसा तो जनरेट जातलो तो रेवेन्यू गव्हर्मेंटाक ते बरें 50% वॉट एवर कितें पर्संटेज म्हणजे गव्हर्मेंटाची कशी आसता सो त्या हाजेर विथ आय पुट अ वर्ड विथ कन्सर्न मिनिस्ट्री चीफ मिनिस्टर आणि ताजेर कितें आसता सरकार हें आसता सुटाव करता. स्टुडंट कितले आहा म्हणून सांगतात ते 67 आसात ते आतांची स्ट्रेंथ 67 इन एंड अराउंड शाश्टीकार सगळे. आनी तांकां जस्टीस दिवपाक जाय. भुरगे जर शिकता जाल्यार तांकां प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळटलें कारण ते आफ्टर ऑल गोंयच्या खातीर लढत सोडटाले गोंयच्याच खातीर मेळटलें. गोमंतक टुडे हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कारवाईं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.